पयलें वाचप द्वितीनियमाच्या पुस्तकांतलें वाचप. आनी आतां ये इस्रायेला, तुमी जिवंत उरचे खातीर आनी सर्वेस्पर तुमच्या पुर्वजांचो देव तुमकां दिता तो देश तुमी स्वाधीन करचे खातीर हांव तुमकां आज दितां ते कायदे आनी नियम आयका आनी तें पाळा. जें कितें हांव तुमकां फरमायतां तें तुमी ताका कांयच सडीत मेळयनासता वा कांयच उणें करिनासता पाळूंक जाय. आनी सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या आदेशा प्रमाणें जशें हांवें तुमकां फरमायलां तशें तुमी चलोवंक जाय. ते सत्रायेन पाळा आनी अशें तुमची जाणवाय आनी बुदवंतकाय राष्ट्रांक दाखया. ह्या सर्व कायद्या विशयंत आयकोन लोक म्हणटालो, हे वर्ते परजेक आसलेली जाणवाय आनी शाणेपण हेर खंयच्याच परजेक ना. आमी सर्वेस्परा केदाळा उलो मारल्यार तो आमचे लागींच आसा. सर्वेस्पर आमचो देव, आमी ताका उलो मारतना आमकां तो लागीं आसा. तितलो हेर खंयच्या राष्ट्रांक आपले देव लागीं आसात. हांव आज तुमचे मुखार दवरतां त्या सगळ्या धर्मशास्त्राक समासम आसलेले धर्मशास्त्र आनी नियम हेर खंयच्या व्हड राष्ट्राक आसत. देवाचें उतर हें, जो कोण नितळजिणी जियेता, न्याय नितीन चलता, काळजांतावन सत उलयता, आपले जिबेन पेल्यासो निस्कुचार उलयना, असल्याक फावो जाता. जो कोण पेल्या कसलोच अन्याय करिना, शेजाऱ्याचे नाव पाड करिना, जो कोण आडव्या मनशाक कांटाळता, देव बिरांतीच्या मानान लेखता, असल्याक फावो जाता. दुसरें वाचप जाकोबाच्या पुस्तकांतलें वाचप. हर एक उत्तम दान आनी हर एक संपूर्ण देणें सर्गींतावन येता. सगळ्या उजवाडाचें मूळ कारण जावन आसल्या बापातावन तें देंवोन येता. त्या बापातय बदलावण ना, बदलावणाची सावळी लेगून ना. ताचे सगळे रचनेंत आमी प्रथम फळां जावच्याक आपल्या सुकुशेन सताच्या उतरां मारिफात ताणें आमकां जल्म दिला. ह्या पासून तुमचें तें बरोवन आसा तें मेळेंपण आनी खोटेंपण पयस करा. देवान तुमचें तें लायलां आनी तुमकां तारण दिवंक शकता तें उतर नम्रतेन घेया.
देवाचें उतर तुम्ही ऐकल्यार मात्र पावना. त्या उतरा प्रमाणे तुम्ही करीसय, नांतर तुमकांच तुम्ही फटयतात. देव आमचो बाप नितळ आनी निर्मळ म्हूण लेखता तो धर्म हो. अनाथांक आनी विधवेंक तांच्या गरजांनी पावचे आनी संवसाराच्या वस्यांतावन पयस रावचे. देवाचें उतर हें. मार्का प्रमाणे सुवार्ता. एक फावटी जेरुसलेमांतावन आयिल्ल्या फरिसेवांचो पंगड आनी शास्त्रां मदले थोडे जेजू भोंवतणी एकठांय जाले. तवळ ताच्या शिसां मदले थोडे बश्ट हातांनी म्हळ्यार हात धुयनासतना जेवतात ते तांणी पळयले. फरिसेव आनी जुदेव सकळी आपल्या पुर्वजांच्या रिवाजा प्रमाणे परत्यान हात धुल्या शिवाय जेविनात. पेंटेसलाक वचून आयल्या उपरांत नाल्ल्या करीत ते जेविनात. आनी ते पाळतात तसल्यो हेर सभा रिवाज्यो आसात. कोपां, मडक्यो आनी काश्याची आयदनां धुवची. तशें जाल्ल्यान फारिसेवांनी आनी शास्त्र्यांनी जेजूक सवाल केले, तुजे शीस पुर्वजांच्यो रिवाज्यो पाळिनासतना मेळ्या हातांनी जेवतात कित्याक? पूण तो तांकां जाप दिवन सांगी लागलो, कापाट्यानो, साहस ते इजाया प्रवाद्यान तुमचे विशयेन प्रावाद कन म्हणलें, ही प्रजा आपल्या वंटांनी म्हाका होगळाप दिता. तरी तांचें काळीज म्हजे तावन जायते पयस आसा. व्यर्थ तांणी म्हजें भजन करचें. करी शिकोण म्हूण सांगून मनशान केल्ले कायदे ते दितात. देवान दिल्लो उपादेश तुमी सोडला आनी मनशान केल्ल्यो रिवाज्यो तुमी धरल्यात. परत्यान एक फावटी जम्याक लागीं आपोवन जेजू सांगी लागलो, आयका तुमी समेस्त आनी हांव सांगतां तें समजून घेया. भायर तावन मनशाचे भितर वेता तें कसलेंच मनशाक मेळयना, पूण मनशा तावन भायर येता तें मनशाक मेळयता. भितर तावन म्हणजे मनशाच्या काळजांतावन भायर सरता तें हें खोट्यो आलोचन्यो, प्रद्वार, अनैतीक संबंध, चोरी, खून, वैभिचार, दुडवास, खोटेपण, कापाटीपण, बासकाळपण, मोसोर, निंदा, गर्व आनी पिशेपण. ही सर्व वायट मनशाचे भितर तावन भायर सरतात आनी ती मनशाक मेळयतात. देवाचें उतर हें.